गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळा सर्तीचे उक्तावण जातले। गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळा सर्तीचे उक्तावण जातले। गोंय राज्य राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजक आशिल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी गोंयचे खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळ्या। आता पदकां हाडपाचे काम खेळगड्यांचे अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन म्हणलें। गोंय राज्य राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजक आशिल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी गोंयचे खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळ्या। आता पदकां हाडपाचे काम खेळगड्यांचे अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेंचें म्हणणें। गोंय मानवी हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो नाजाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला। गोंय मानवी हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो नाजाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला। दिवचले बाजारात राती उसरां उज्यान दुमशेण्यां घाली एका दुकानांतल्यान दुसऱ्या दुकानांत उजो वचून वट्ट 4 दुकानांक उजो लागलो। मध्यान मेरेन झुजा पावण्यार यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आनी थळाव्यांक यश मेळ्ळें। ह्या उज्याक लागून वट्ट 1 कोटी लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। दिवचले बाजारात राती उसरां उज्यान दुमशेणां घाली एका दुकानांतल्यान दुसऱ्या दुकानांत उजो वचून वट्ट 4 दुकानांक उजो लागलो। मध्यान मेरेन झुजा पावण्यार यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आनी थळाव्यांक यश मेळ्ळें। अपघाती मृत्यूच्या भरपायेक अर्ज करप्यांचे अर्ज रोखडेच क्लियर करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें। आग्नेल तंत्रक शिक्षण संकुलांत 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळ्याचे उक्तावण केले उपरांत मंत्री माविन गुदिनो उलयताले। अपघाती मृत्यूच्या भरपायेक अर्ज करप्यांचे अर्ज रोखडेच क्लियर करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें। आग्नेल तंत्रक शिक्षण संकुलांत 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळ्याचे उक्तावण केले उपरांत मंत्री माविन गुदिनो उलयताले।
देव आणि धर्म वाचलो तोरूच देश वाचतलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून हिंदू संस्कृती तिगली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. शिवशौर्य यात्रेक दिवचले येवकार दिले उपरांत जाल्ले जाहीर सभेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शेकड्यांनी शिवमोगीक संबोधीत करतना उलयताले. शिवराज्याभिषेकाक 350 वर्सां जाल्ल्या खातीर शिवशौर्य ही यात्रा राज्यभर सुरू केल्या. बिरेस्तारा सांजे ही यात्रा दिवचले पावली. यात्रा पावतकीच छत्रपती शिवरायांचो एकूच जय जयकार जालो. दक्षिण गोंयांत दर्यादेगेर जावपी व्हॉलीबॉल वर्ल्ड कप सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. ह्या व्हॉलीबॉल सर्तीक 65 देश वांटेकार जातले अशें मंत्र्यान सांगलें. शुक्रारा चिखले वाठारांत क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. दक्षिण गोंयांत दर्यादेगेर जावपी व्हॉलीबॉल वर्ल्ड कप सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. ह्या व्हॉलीबॉल सर्तीक 65 देश वांटेकार जातले अशें मंत्र्यान सांगलें. शुक्रारा चिखले वाठारांत क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयताले. पॉलिसी रेपो रेट न बदलून सध्याचो 6.50% आसा तसोच दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें आरबीआयचो गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली. तशेंच 2000 रुपयांची नोट बंद करपाची घोशणा केल्ली. त्या उपरांत आतां मेरेन सुमार 3.43 लाख कोटी परत मेळ्ळ्यात आनी सुमार 12,000 कोटी उरल्यात. तातूंतले 87% बँक डिपॉझिट म्हणून आयिल्ल्याचें आरबीआय गव्हर्नरान सांगलें. पॉलिसी रेपो रेट न बदलून सध्याचो 6.50% आसा तसोच दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें आरबीआयचो गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें. तशेंच 2000 रुपयांची नोट बंद करपाची घोशणा केल्ली. त्या उपरांत आतां मेरेन सुमार 3.43 लाख कोटी परत मेळ्ळ्यात आनी सुमार 12,000 कोटी उरल्यात. सेक्स स्कॅन्डला उपरांत भाजपाचो मंत्री गोंयांत भांगराच्या तस्करीत सामील आसा असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला. गोंयांत फाटलीं कांय वर्सां भांगराच्या बिस्किटांची तस्करी चालू आसा. भाजपाचो एक मंत्री आनी ताची सोयरी ह्या प्रकरणात शामील आसात असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला. काँग्रेसीन पुराव्या सयत मंत्र्या आड मेहसूल गुप्तचर खात्यांत कागाळ नोंद केल्या. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून मंत्र्यांचेर चाबूक मारपाची गरज आसा. आपूण महापौर आसतना पणजे महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद घालपाची आसली मात तेन्ना बाबुशान तें काम आडायलें म्हणून आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचो आरोप. ते भायर बुन्याद घालपाची कार्यावळ एकदां जाल्ली आसतना परतून ती कार्यावळ कित्याक केल्या काय म्हणून फुर्तादोचो प्रश्न. आपूण महापौर आसतना पणजे महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद घालपाची आसली मात तेन्ना बाबुशान तें काम आडायलें म्हणून आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचो आरोप. ते भायर बुन्याद घालपाची कार्यावळ एकदां जाल्ली आसतना परतून ती कार्यावळ कित्याक केल्या काय म्हणून फुर्तादोचो प्रश्न.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. बिरेस्तारा राती दिवचल मार्केटात लागिल्ले उज्याच्या लुकसाणीचो अहवाल उजो पालोवपी दळान सादर केलो. 4 ते 5 दुकानांक उज्यात जाल्ले लुकसाण हे सुमार 78 लाखांचे आसा. बिरेस्तारा मध्यान राती शॉर्ट सर्किटाक लागून हो भिरांक अपघात उजो लागिल्लो. बिरेस्तारा राती दिवचल मार्केटात लागिल्ले उज्याच्या लुकसाणीचो अहवाल उजो पालोवपी दळान सादर केलो. 4 ते 5 दुकानांक उज्यात जाल्ले लुकसाण हे सुमार 78 लाखांचे आसा. बिरेस्तारा मध्यान राती शॉर्ट सर्किटाक लागून हो भिरांक उजो लागिल्लो. काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबोडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळा. बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन दिला. काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबोडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळा. बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन दिला. आमदार जी तारोलकर सुवार्थाचें राजकारण करता. तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली एनए जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावसिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हणून टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप. आमदार जी तारोलकर सुवार्थाचें राजकारण करता. तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली एनए जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावसिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हणून टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप. मडगांव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगिक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा. लैंगिक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयात मंजुरी दिल्या. जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या. हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली. मडगांव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगिक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा. लैंगिक अत्याचार प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयान मंजुरी दिल्या. जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या. विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली. गोंयांत येवपी सगळे उद्देग पर्यावरण पूरक आसतले. रेड उद्देग जे प्रदूषण करतात तांकां राज्यांत परवानगी मेळना. फक्त ग्रीन उद्देग जे सैमाक राखतात तांकांच सरकार परवानगी दिता. येता त्या कांय दिसां भितर ग्रीन उद्देग हाडपा खातीर नवो आराखडो आनी नवीन नेमांची अंमलबजावणी करतले, अशें गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें.
हे सगळे करतना उद्देजकांक विश्वासात घेतले आणि फुडें वतले अशें ताचें म्हणणें आहे. फोंड्या ढवळी वाठारांतले 7 बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांचेर कवळे पंचायतीन बिरेस्तारा बुलडोजर चलयलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पंचायतीन ही कारवाय केली. कांय दिसां फाटीं हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडून उडोवपा विशीं कोर्टान आदेश काडिल्लो. फोंड्या ढवळी वाठारांतले 7 बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांचेर कवळे पंचायतीन बिरेस्तारा बुलडोजर चलयलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पंचायतीन ही कारवाय केली. कांय दिसां फाटीं हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडून उडोवपा विशीं कोर्टान आदेश काडिल्लो. मडगांव नगरपालिकेच्या सोपो कंत्राटान घोळ जाला. ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर नगरपालिकेन पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनो हांणी केल्या. सोपो कंत्राटाचे फायल मार्चा सावन गायब आसा. हाका लागून पालिकेक येवपी महसुलाचो तपशील मेळना. तशेंच पालिकेक ह्या गहाळपणाक लागून 1 कोटी रुपयाचें लुकसाण जालां अशें सावयो कुतिनोचें म्हणणें आहे. मडगांव नगरपालिकेच्या सोपो कंत्राटान घोळ जाला. ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर नगरपालिकेन पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनो हांणी केल्या. सोपो कंत्राटाचे फायल मार्च सावन गायब आसा. हाका लागून पालिकेक येवपी महसुलाचो तपशील मेळना. तशेंच पालिकेक ह्या घाळपणाक लागून 1 कोटी रुपयाचें लुकसाण जाल्ल्याचें सावयो कुतिनोचें म्हणणें आहे. घाटेश्वर नगर खोर्ले वाठारांत एका घरांतल्या भाड्याच्या कुडीक उजो लागून सुमार 50,000चें लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत घडणूकदार धांव घेवन तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. वास्को नवे नुस्तें मार्केटाचें काम निमण्या टप्प्यार पावलां. डिसेंबर ते जानेवारी मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय करून नुस्तेकारांक तांची बसपाची सुवात मेळटली अशें वास्कोचो आमदार दाजी सरकार हांणी सांगलें. बिरेस्तारा दाजीन नव्या मार्केटाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार नुस्तेकारूय उपस्थित आशिल्ले. वास्को नवे नुस्तें मार्केटाचें काम निमण्या टप्प्यार पावलां. डिसेंबर ते जानेवारी मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय करून नुस्तेकारांक तांची बसपाची सुवात मेळटली अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें. बिरेस्तारा दाजीन नव्या मार्केटाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार नुस्तेकारूय उपस्थित आशिल्ले. जर फुडल्या कांय दिसां भितर सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आवश्यक वैजकी साधन सुविधा जाग्यार घाल्यो नात जाल्यार कोर्टात वचपाची विजय सरदेसायची शिटकावणी. कांय दिसां पयलीं विजयान ह्याच विशया वेल्यान दक्षिणेंतल्या सगळ्या आमदारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली.
जर फुडल्या कांय दिसां भितर सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आवश्यक वैजकी साधन सुविधा जाग्यार घाल्यो नात जाल्यार कोर्टात वचपाची विजय सरदेसायाची शिटकावणी. कांय दिसां पयलीं विजयान ह्याच विशया वयल्यान दक्षिणेंतल्या सगळ्या आमदारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. मडगांव एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 वरां उपरांतूय नुस्तें विकपाक बसपी नुस्तेकारांचेर एसजीपीडीए आनी पालिकेन पोलीस प्रोटेक्शनांत कारवाय केली. होलसेल मार्केटात सकाळीं 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकपाक मेळटा. हालींच पालिका आनी एसजीपीडीएचेर कोर्टानूय बडी मारिल्ली. मडगांव एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 वरां उपरांतूय नुस्तें विकपाक बसपी नुस्तेकारांचेर एसजीपीडीए आनी पालिकेन पोलीस प्रोटेक्शनांत कारवाय केल्ली. होलसेल मार्केटात सकाळीं 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकपाक मेळटा. हालींच पालिका आनी एसजीपीडीएचेर कोर्टानूय बडी मारिल्ली. इंस्टाग्रामाचेर मोहम्मद पैगंबरा आड वादग्रस्त पोस्ट करप्याक सोदून काडपाक सायबर क्रायम पुलिशेक यश आयलां. ह्या प्रकरणात एका 27 वर्साच्या तरणाट्याक ताब्यात घेवन ताका फुडले कारवाये खातीर फोंडे पुलिशेच्या सुवादीन केला. इंस्टाग्रामाचेर मोहम्मद पैगंबरा आड वादग्रस्त पोस्ट करप्याक सोदून काडपाक सायबर क्रायम पुलिशेक यश आयलां. ह्या प्रकरणात एका 27 वर्साच्या तरणाट्याक ताब्यात घेवन ताका फुडले कारवाये खातीर फोंडे पुलिशेच्या सुवादीन केला. गोंयच्या काजींक जीआय मानांकन मेळ्ळां. आतां जर कोण आफ्रिकन काजी गोंयच्यो काजू म्हणून विकता आसत जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. दुसरे वटेन गोंयच्या काजूंक जीआय मानांकन मेळिल्ल्यान गोंयकार उद्देजकां मदीं खोस पातळ्ळ्या. गोंयच्या काजींक जीआय मानांकन मेळ्ळां. आतां जर कोण आफ्रिकन काजी गोंयच्यो काजू म्हणून विकता आसत जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. दुसरे वटेन गोंयच्या काजूंक जीआय मानांकन मेळिल्ल्यान गोंयकार उद्देजकां मदीं खोस पातळ्ळ्या. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान फोंडे घेतिल्ली पत्रकार परिशद मोगोच्या सुदीन ढवळेकाराक पत्र गेल्या. भाजपाचेर टिका करचे परस काँग्रेसीन ते सत्तेत आसतना तांणी कितें केलें तें पळोवचें म्हणून मोगोचो सुदीन ढवळेकार उलयलो. शुक्रारा भांगराच्या दरांत मातशी वाड जाली. 22 कॅरेट आनी 24 कॅरेट भांगराच्या दरांत 70 ते 100 रुपयांची वाड जाली. फक्त चेन्नय सारख्या दक्षिण भारतांतल्या शारांनी कालच्या तुळनेत शुक्रारा भांगराच्या दरांत 100 रुपयाची देंवती कळा. 22 कॅरेट भांगराचो दर 52,500 रुपया आनी 24 कॅरेट भांगराचो दर 100 रुपया आसा. बिरेस्तारा 1 किलो रुपयाचो दर 70,700 रुपया आशिल्लो, मात आतां तातूंत 100 रुपया उणाव दिसता. रुपयाचो दर 70,600 रुपया इतलो वेपार जाता.